बरें मेन इम्पॉर्टंट आमचें म्हाका दिसता द रिअसेसमेंट. जेन्ना हांव इलेक्ट जाल्लो ऑलमोस्ट अराउंड 2 years बॅक, माय फर्स्ट पॉयंट वॉज टू रिअसेस द हावज एरिया. आयज ग्रामसभाक जायते फावटी आमी टॅक्स वाडोवपाक गेले जाल्यार लोक बोवाड मारता. बट द हावजीस वीच वर व्हेरी स्मॉल नाव दे आर ground+1, ground+2. सगळ्यांची घरां व्हडली जाल्यार पूण टॅक्स इतले बसताय. एट द सेम टायम पीपल वॉन्ट डेवलपमेंट इन द विलेज. So if development is required in the village, income has to come to the panchayat. So this is a very good step. आम्ही जायते फावटी मिटिंगेक बॉडी मिटिंगेक डिस्कस केले अँड फायनली इट इज बींग इम्प्लिमेंटेड. आता प्रोसेस चालू आसा, आमचो सेक्रेटरी फॉलोअप करता अँड आमचो सरपंच कमला बाब पॉझिटिव्ह आसा. सो इन द फ्युचर we are going to assess the area of the houses and according to that we are going to increase the house tax. Increase म्हणल्यार आमी रेट इनक्रीज करपा नाय, पूण अकॉर्डिंग टू द हाऊस एरिया वी विल बी टेकिंग द टॅक्सीस. म्हाका दिसता ह्या मार्चांत आमी सद्याक आमी हॉल्ट दवरतले आनीक आफ्टर द असेसमेंट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टेकिंग द टॅक्स. आनीक आमचे गांवांत कितें तरी बरें जातलें जाल्यार आमकां पयशांची गरज आसा. सो वी आर गोइंग टू do this assessment and they're going to increase the house tax. Also another good thing that our sarpanch and our team has done is आमचे जायते इलिगल बिजनस चलताले हिंगा. आतां इलिगल बिजनस म्हणटा विदाउट ट्रेड लायसन्स. व्हडले शोरूम्स विदाउट ट्रेड लायसन्स 1 वर्सा 2 वर्सां 3 वर्सां चलता. सो वी हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड अ ड्रायव. वी हॅव स्टार्टेड रिकवरिंग मनी फ्रॉम देम अँड quite a good amount we have already collected and we are going to collect. So this is what is happening in our village. आयज ग्रामसभा मातशें ल्हान जालें आमगेली. दोनी पॉयंट मेन आसलेले प्रपोजल्स येयल्ली आनी प्लस आमगे आज एक क्वेश्चन केला आमी ईच एंड एवरी वॉर्ड that they should take Gram Sabha, ward Gram Sabha. This is what I had been doing all these years in my ward. We come to know firsthand the problem faced by the local residents. Sometimes I see years here, but we fail to reach out to the people. So this is where the residents will come out and tell us, Baba, here we have left out something, this has to be done, that has to be done. This is a very good initiative by suggestion by Mr. Dalvi, and I take it up. 100% our members are active and they will do it up in all the wards. Secondly, the reassessment. Again, that's a very good thing which is going to happen in our village. Most of the houses will be reassessed, plus the industrial houses which are there in the Murgaon Industrial Estate, they are paying us just peanuts. Most of the major aviation fuel companies are based in Murgaon Industrial Estate, which falls under my ward. They should come out, help in the village, which they have failed to do. I feel with this reassessment survey, more funds will come for the panchayat and they will be able to do more development work. Our panchayat is doing good work, and with the help of the local residents, I'm sure we'll be doing much more work. म्हणजे आज आमची ग्रामसभा आशिल्ली आनी बरी जाली. प्रिवियस 2 ग्रामसभाचे पयलीं लोकांची मागणी आसली की रिएसेसमेंट जावपाचो फूल विलेज पंचायताचो. बिकॉज लास्ट 20-30 इयर्स जी घरां आशिल्ली पळय आनी लोक सपोज 50 स्क्वेअर मिटर तितले टॅक्स भरताले लोक. आज ती घरां 200-300 स्क्वेअर मिटर जाल्ले आसा. सो वी आर नॉट गेटींग दॅट रेवन्यू. सो आज आमी ग्रामसभान डिस्कस केले. ऑलरेडी वी हॅव अपॉइंटेड रिसर्वेयर. सो रिसर्वेयर कितें करतलो, सर्वेयर अपॉइंट केला हू विल डू रिसर्वे एंड रिअसेसमेंट ऑफ ऑल द हाउजीस इन आवर पंचायत. एंड ही हॅज एश्युअर्ड दॅट 7 times रेवन्यू वाडटलो, बिकॉज ही हॅज डन दॅट सर्वे इन ऑलमोस्ट 8 to 9 पंचायत्स एंड ऑन दॅट डेटा ही इज स्पीकिंग दॅट. सो आमकांय बरें जातलें की नेक्स्ट फायनान्शियल इयर आमचो रेवन्यू 7 times वाडटलो. प्लस वील हॅव ऑल द डेटा ऑफ आवर विलेजीस, त्यांचो मोबायल नंबर, त्यांचो ईमेल एड्रेस, त्यांचो हेड ऑफ द फॅमिली. सो इट वील बी व्हेरी कन्विनियंट टू अस टू कम्युनिकेट विथ दॅम. फाल्यां ग्रामसभा आहा तांकां मेसेज वयतली, कितें फंक्शन आहा पंचायतीन ऑर सम स्किम्स आहा तांकां मेसेज वयतली. सो इन दीस मॉडर्न डिजिटल वर्ल्ड पंचायत शूड ऑल्सो बिकम डिजिटल. आनी आमचो ॲप आनी वी आर ऑल्सो गोईंग ऑनलायन. सो वन्स वी रिसीव दीस डेटा आमचो पंचायत सुद्दां डिजिटल जातलो एंड ऑल द फॅसिलिटीज यू विल गेट ऑनलायन. वॉर्ड ग्रामसभा जावपाच्यो. हां, आनी एक प्रपोजल आशिल्लो की एवरी वॉर्डान एक वॉर्ड सभा जावपाचो.
सिन्स आय हॅव बिकम द सरपंच इट वॉज माय डिसिजन एक्चुली स्टार्टींग सगळे मेंबरांक सांगलेलें हांवें की तुमी अरेंज करा एवरी वॉर्डान न्हू तुमी एक मिटींग अरेंज करा एज अ सरपंच आय विल बी कमिंग देर आनी लोकांचे कितें इश्यूज आहा पळय एट लोअर लेवल विल सॉर्ट इट आउट सो अलॉंग विथ ग्रामसभा वॉर्ड सभा इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रत्येक मेंबरान इनिशिएटीव घेवन ऑर्गनायज करपाचो आनी सरपंच इज ऑलवेज देर विथ देम